गोंयांतल्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांनी खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर वाडल्यात। वेपारी गॅस सिलिंडरांच्या दरात वाड जाल्ल्याचो थेट परिणाम आता गिरायकांचेर दिसपाक लागला। जेवणाची थाळी सावन फराळाचे वस्ती सगळेंच म्हारग जाला। हे फाटभुंयेर दर वाडोवपा शिवाय दुसरो पर्याय नाशिल्ल्याचें पणजेच्या हॉटेलकारांनी सांगलें। गोंय राज्यात वाडत आशिल्ल्या म्हारगायेक लागून सामान्य मनशाच्या बोल्साचेर कात्री लागपाक लागल्या। हॉटेलात मेळपी शाकाहारी जेवणाची पयली 100 रुपयाक मेळपी थाळी आता 120 रुपया जाला। हाच्या भायर फराळाच्या वस्तीचेर 10 रुपया वाडल्यात। केंद्र सरकारान वेपारी गॅस सिलिंडराचे दर वाडयल्ल्यान हॉटेलकारांचेर आर्थीक दबाव वाडला। हाका लागून खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर वाडोवचे पडल्यात अशें हॉटेल धनी सांगतात। पणजेच्या कांय नामनेच्या हॉटेलांनी शेनवारा सावन दर वाडोवपाची अंमलबजावणी केल्या आनी कांय कडेन सोमारा सावन सगळ्यो खाणा जेवणाच्या वस्तूंचेर दर व्हड प्रमाणात वाड जातली। गॅस सिलिंडराचे दर सुमार 1000 रुपया वाडिल्ल्यान आनी सिलिंडराच्या उणावाक लागून व्यवसाय संकटात आयला। मजगती वेपारी गॅस सिलिंडराचेर राज्य सरकारान सवलत दिवची अशी मागणी हॉटेलकारांनी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।